नमस्कार, पळूया प्राईम. पणजे महापालिकेच्या महापौराची वेचणूक 4 एप्रिलाक. शार उदरगत मंत्री फ्रांसिस डिसोजाची विधानसभेत घोषणा. महापौर पद पासांतली 2 वर्सां बायलां खातीर राखीव. हायकोर्टान काढली सरकाराक नोटीस. मायनिंग पीपल्स फ्रंट गोयचे आंदोलन व्हरतले दिल्ली. 15 आनी 16 एप्रिलाक दिल्ली जंतर मंतराचेर धरणे. हजारभर लोक बसतले दिल्ली धरण्याक. आझाद मैदानावेले आंदोलन स्थगीत. न्यायाधीश संतोष हेगडेचो निषेध. ताळगावचे गॅरेजवाल्याच्या खुनाची केस सुटली. 5 लाखाची सुपारी घेऊन हसन खानाचो खून. आक्षी पोलिसांनी 6 जाणांक केली अटक. एकलो मायनिंगातलो सरकारी अधिकारी. 4गांनी घेतिल्ली सुपारी. खासगी बसींनी तिकेट वाडोवपाची अधिसुचोवणी मंगळारा. ड्रायव्हर कंडक्टरांक विमो येवजण. बायलांक बसींनी 12 सीट. कदंबा भशेन खासगी बसीकूय पास सबसिडीचे ढवळीकाराचे उतर. आणि गोंयचे राजभाषेचो विषय फक्त 11 आमदारांक दिसता म्हत्वाचो. 5 जाण मागतात मराठीकूय कोंकणी भशेन दर्जो. 3 जाण रोमीवादी. उरिल्ले 3 कोंकणी वटेन. मुख्यमंत्री म्हणटा राजभाषेचे कोफुसांव सध्या नाका. खबर विस्तारान. पणजे महापालिकेचे महापौराची वेचणूक 4 एप्रिलाक जातली. शार उदरगत मंत्री फ्रांसिस डिसोजान सोमारा विधानसभेत ही माहिती दिली. महापौर पद 5 वर्सांच्या कार्यकाळात 2 वर्सां बायलां खातीर राखीव दवरतले. लोकायुक्त कायद्या प्रमाण नगरसेवकांक आपली मालमत्ता जाहीर करची पडटली अशेंय सरकारान थारायलां. इतले मजगतीं सुरेन फुर्ताद आनी हेर 15 नगरसेवकांनी घाल्ले याचिकेचेर हायकोर्टान सरकाराक नोटीस काडल्या. निर्णायक सुनावणी 3 एप्रिलाक जातली. पणजे महापालिका महापौर आनी उपमहापौर वेचणुकेचो वाद मिटपायला. फुडें धुकलिल्ले महापौर वेचणुकेचो मुद्दो भाजपा आमदार दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत काडलो. 4 एप्रिलाक वेचणूक जातली अशें शार उदरगत मंत्री फ्रांसिस डिसोजान स्पश्ट केलें. Mayor and a deputy mayor are proposed to be held on the 4th April 2013 and there is no cause for any anxiety. The second issue is the issue of 1/3 reservation to the post of mayor for women. As regards one, the government is keen to clear the doubts on this issue which was casting a shadow over the legal validity of the elections held to the post of the mayor. As regards two, it is the vision of the government that women should get 1/3 reservation by rotation to the post of mayor, and as such thought it appropriate to take sound legal advice before the elections are held so that these issues do not remain open for interpretation. वेचणूक फुडें धुकलपाची गडबड सरकाराक कित्याक आशिल्ली असो प्रस्न बाबूश मोन्सेरातान केलो. तुमकां कसली इतली गाय जाली की रात्रीच्या वक्तार मनीस तुम्ही धाडपाक म्युनिसिपालिटी फाल्यां इलेक्शन आहा म्हणून उबो रावन देरार उबो रावन बाबा म्युनिसिपालिटी कमिशनर देर उकडसोर हें करपाक ती लेटर दिवपाक. कांय लोकांनी कागाळ केल्ल्यान वेचणूक फुडें धुकल्ली अशी जाप फ्रांसिस डिसोजान दिली. कागाळ करतल्यांची नांवां उघड करपाची मागणी आमदार विजय सरदेसायन केली. I would like to know the applications have been received from whom and when, and whether the government is aware that stopping a process of elections which has already begun contravenes directions of the Supreme Court. एक सुकेरकर म्हणून आहा, एक कृष्ण सुकेरकर म्हणून आहा, एक दीपक म्हापशेकर म्हणून आहा. So when the process begins, you choose to take a decision in between on applications received from individuals. Is this allowed? दोन्ही व्यक्ती आसा पळय त्यो व्यक्ती, एक आसा कावन्सिलर, दुसरो एक पणजेचो नागरीक आसा. ऑनरेबल MLA वळखता दोगांकू. तांच्यांनी स्वता सही करून कंप्लेनी दिल्ल्यो आसा. मॅन्युफॅक्चर्ड कोणे करूं ना. दे हॅव पॉयंटेड आउट पॉयंट ऑफ द लॉ एंड दे हॅव एक्सप्रेस ओपिनियन सेयिंग दॅट this may result into illegality in the election. इलेक्शन कमिशन सुद्धा जर बरोबर प्रोसेस फॉलो जालो ना जाल्यार इलेक्शन थोड्या दिसा खातीर फुडें धुकलता. इतले मजगती महापौर उमेदवार सुरेंद्र फुर्ताद आनी हेर 15 नगरसेवकांनी केल्ले याचिकेचेर हायकोर्टान सोमारा सुनावणी जाली. हायकोर्टान राज्य सरकाराक नोटीस काडल्या.
20 मार्चाक जावपा आशिल्ले वेंचणूक महापालिका कायद्याचे उल्लंघन जाताले असो युक्तिवाद एडवोकेट जनरलान केलो. The postponement of the election by the government was without any authority of law. Government has no powers to postpone the election, and that in terms of the provisions of CCP Act, election should have been held on the scheduled date, and government has postponed it with malafide intent. 2006 वर्सा सावन महापौर आनी उपमहापौराचो कार्यकाळ सोंपलो काय ताच्या दुसऱ्याच दिसा वेंचणूक जाताली आनी तोच दीस पयलो अशें धरपाक जाय अशें याचिकादाराचे वकिलान हायकोर्टाक सांगले. फुडल्या सुनावणेक सविस्तर जाप दिवपाची सुचोवणी कोर्टान एडवोकेट जनरलाक केल्या. 3 एप्रिलाक हे अर्जाचेर निर्णायक सुनावणी जातली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मायनिंग पीपल्स फ्रंट गोंयचे मायनिंग आंदोलन दिल्ली व्हरपाचे तयारेक लागल्यात. येता ते 15 आनी 16 एप्रिलाक गोंयच्या मायनिंगांतले हजारभर लोक दिल्ली जंतर मंतराचेर धरण्याक बसतले. फाटले कितलेशेच दीस पणजे आझाद मैदानाचेर आशिल्ले मायनिंगांतल्या लोकांचें आंदोलन फोरमान आज सावन स्थगीत दवरलां. गोंयचे कायदेशीर मायनिंग बेगीन सुरू जावचें म्हूण विधानसभेत 40 आमदारांनी थाराव घेवचो अशें फ्रंटान मागलां. न्यायाधीश संतोष हेगडेचो तांणी निशेध केलो. फाटले 71 दीस पणजे आझाद मैदानाचेर आंदोलन करपी मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्या लोकांनी आतां दिल्लीत आंदोलन करपाचें थारायलां. दिल्लीत जंतर मंतर वाठारांत 48 वरांचें धरणे धरतले. आमी केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट हांकां नदरेक हाडून दिवंक सोदता की गोंयांत मायनिंग डिपेंडंट लोक आसात आनी 3 ते 4 लाख लोक ह्या धंद्याचेर निंबून आसात आनी हेंचे हाल आयज जाल्ले आसा मायनिंग बंद जाल्ल्या कारणान. आनी तेजी नोंद घेवन गोंयचो मायनिंग धंदो ताबडतोब चालू करपाक जाय ही मागणी घेवन आमी जंतर मंतराचेर 2 दिसाचो इंडेफिनाइट प्रोटेस्ट धरणा करपाचे आसात. मायनिंगाचो प्रस्न केंद्र सरकारा लागीं मांडपा खातीर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सगळ्या पक्षांचें शिष्टमंडळ दिल्लीक व्हरचें आनी कायदेशीर मायनिंग बेगोबेग सुरू जावचें अशी मागणी करपी थाराव विधानसभेत पास करचो अशी मागणी फ्रंटान केल्या. 40 इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हांनी एक युनॅनिमस डिसिजन घेवचें गोंयच्या असेंब्लीन की गोंयचो मायनिंगेचो धंदो ताबडतोब चालू जावपाक जाय म्हणून. इतल्या मजगतीं गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंट खासदार फ्रांसीस सार्दीन आनी खंड लीज धारक हरीश मेलवानीन कर्नाटकाचो आदलो लोकायुक्त संतोष हेगडेचेर खर टिका केल्या. आमच्या घामा कश्टांतल्यान गोंयची मांडावळ गोंयची उदरगत आयज जाल्ली आसा हें आमी ह्या जंटलमॅनाक सांगूंक सोदता आनी तेणी तेजी नोंद घेवची. आनी आमकां जर हो मनीस दाऊद इब्राहिमाचे मनीस भाशेन आमकां ट्रीट करता जाल्यार आमी ताका सांगूंक सोदता की सभ्य समाजाक तुजी गरज ना, तूं दाऊद इब्राहिमा बरोबर वच, ताज्यो केसी तूं डिफेंड कर. But in mining, people don't know which mining is legal and illegal, which ore has been extracted which is legal or illegal. So let us not blame the public and let us not compare it to Dawood. शाह कमिशनचो पळय रिपोर्ट आसा तो इनकम्प्लीट आसा आनी अजून तातूंत आनी खूब येवपाचें आसा, स्टडी जावपाची आसा. ताचे शिवाय शाहान स्वता बरयला आपल्या रिपोर्टान की हे जे पळय हांव उल्लेख केला ताचें व्हेरिफिकेशन जावचें आनी ताजे उपरांत योग्य स्टेप्स घेवचे सरकारान. आतां हांव हें म्हणना की इलिगल मायनिंग कंडोन करची, मात्र ते तरी तांच्यांनी व्हेरीफाय केल्या शिवाय कशें ते पावल उबारतले. आनी नवीन सरकार आतां येयलात आनी ते कितें तरी करता ताजेर करूं न्ही. जावन अशें रिस्पॉन्सिबल मनीस जर अशें उलोवंक लागले दाऊद इब्राहिम कडेन आमचे कडेन हें करूंक लागले जाल्यार कितें उरलें मागीर मनीस डिस्करेज जातलो. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी चलचित्र खबराकार दिनेश करपे. 5 लाखांची सुपारी घेवन हसन खान या ताळगांवच्या गॅरेजवाल्याचो खून केलो म्हणून आरोपावेल्यान आक्षी पुलिसांनी 6 जाणांक अटक केल्या. तातूंत एक काडून उडयल्लो खण खात्यांतलो सरकारी अधिकारी आसा. बेळगांवच्या 4 तरणाट्यांनी सुपारी घेवन हो खून केलो अशें पुलीस म्हणटात. बेकायदो खण केशींत निलंबीत केल्लो रॉबर्ट गॉन्साल्वीस हो हे केशींतलो मुखेल आरोपी असो पुलिसांचो दावो. ताळगांव वाठारांतलो गॅरेज धनी हसन खान ह्या तरणाट्याचो बिरेस्तारा रातीं बांबोळे वाठारांत खून जालो. खानाची गाडी विकत घेवपाक आयिल्ल्या तरणाट्यांनीच हो खून केलो आसूंक जाय असो पुलिसांक दुबाव आसलो. आक्षे पुलिसांचो हो दुबाव खरो थारलो. सुपारी घेवन हसनाचो खून केल्ल्याच्या आरोपावेल्यान आक्षे पुलिसांनी बेळगांवच्या 4 तरणाट्यांक अटक केल्या. खण खात्याचो निलंबीत अधिकारी रॉबर्ट गॉन्साल्वीस आनी कळंगुटे रावपी राज उर्फ अभिनंदन पटेल ह्या दोगांक ह्या आदींच अटक जाल्ली. ह्या दोगांकूय 7 दीस पुलीस खात्यांत दवरपाचो आदेश कोर्टान दिला.
खण खात्याचो निलंबित अधिकारी रॉबर्ट गोन्साल्वीस हो हसन खानाचो बांदकाम धंद्यात पार्टनर आसलो. बेकायदा मायनिंग प्रकरणात कमयल्ले पयशे तो बांदकाम धंद्यात घालतालो अशी माहिती पुलिसांक मेळ्ळ्या. हसनान बांदिल्ले फ्लॅट तो भायले भायर विकतालो. ताका लागून ताणें हसनाचो कांटो काडपाचें थारायलें. ताचो कंत्राटदार राज पटेलाक ताणें सुपारी किलर पळोवपाक सांगलें. ताच्या सुचोवणे प्रमाण राजान बेळगांवां संपर्क करून हसनाक मारपाची सुपारी दिली. तांणी सुरवेक 10 लाख मागले. निमणो 5 लाखांची सुपारी घेतली आनी चौगांनी गोंयांत येवन हसनाचो खून केलो अशें पुलिसांनी सांगलें. हसन खान खून प्रकरणांतलो एक आरोपी अनिल मारुती भुई हो 24 वर्सांचो तरणाटो कोल्हापूर लिपला अशी खबर मेळिल्ल्यान पुलिसांनी थंय वचून ताका अटक केली. ताणें दिल्ल्या म्हायती वयल्यान शिवाजी पाटील, अरुण पाटील आनी रवी पाटील ह्या तीग तरणाट्यांक अटक करून सोमाराक गोंयांत हाडले. 4 दिसां भितर गुन्यांवकारांक अटक केली म्हूण आगशी पुलिसांची तोखणाय जाता. उडंटा खातीर रिपोर्टर सुरेंद्र मडकयकार. घेऊ एक वेवसायिक विसव.